स्टार्ट कर लाइव चल कोण राव रे 2 मिनिट अरे सोड तू त्यांचं सांग राव रे हॅलो ऑफिस लाइव झाले सगळ्यांक येवकार आयचे प्रेस कॉन्फरन्साक सगळ्यांक येवकार आयज आमचे बरोबर आमचो गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट अर्चित नाईक, आमचो नॉर्थ गोवा अध्यक्ष युथ काँग्रेसचो ट्रेवर फर्नांडीस, आमचो फॉर्मर NSY चो नॅशनल जनरल सेक्रेटरी एराज मुल्ला आणि युथ काँग्रेसचो वायस प्रेसिडेंट वैष्णव पेडणेकर आणि NSY चे जनरल सेक्रेटरीज कुमार गवली आणि विश्वा फळदेसाय. आयचो विषय जावन आसा नीट. तुमकां खबर आसतलें कितलेशे दीस जाले ह्यो विशय कास्ता, देशभराक कास्ता, गोंयांत सुद्धा NSY जावं युथ काँग्रेस जावं आमी रस्त्यार येवन हेजेर प्रोटेस्ट केलेलो, डिमांडिंग ट्रान्सपरन्सी, डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान हू इज एड्युकेशन मिनिस्टर. सो फाल्यां एट लास्ट ती एग्जाम जावपाची आहा, कॅन्सल जाल्ली एग्जाम आतां ती फाल्यां जावपाची आहा. तो त्या विशया खातीर आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आहा. हांव मागता आमचे अध्यक्षाक अर्चित नायकाक टू एड्रेस द मिडिया. थँक्यू नौशाद. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक येवकार प्रेस आनी मिडिया भावां. आज जो विषय आसा इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपिक, नीट एग्जाम्स. आणि हो विषय युथ काँग्रेसीन देशभरात घेतला. आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल इंडियाचे लोकसभेत श्री राहुल गांधीजी ताणे हो विषय कोर्टान सुद्धा वचून घेतला, कोर्टात राजस्थान. आणि नीट पेपर जे लीक झाले हे भाजप सरकाराच्या अंडर हे नीट पेपर जे लीक झाले आणि त्या खातीर आता परत री एक्झामिनेशन जे आसात ते फाल्यां आसा. फायनली हांव म्हणपाक सोदता फायनली दीज अनएड्युकेटेड पीपल आर टेकिंग एन एग्जाम सक्सेसफुली टुमॉरो अँड आय होप इट्स अ सक्सेस. आज युथ काँग्रेस इन कोलॅबोरेशन विथ NSY आम्ही दोघांनी मिळून आणि एंटायर काँग्रेस फॅमिली आम्ही ह्या गोंयच्या जे तरणाटे जे आसा 4300+ भुरगे जे फाल्यां नीट एग्जाम आन्सर करतले तेंच्या बरोबर आम्ही रावतले. अरावंड 12 समार सेंटर आसा, 12-13 कितें तरी सेंटर्स आसात. सो आमचे यूथ आणि NSYचे भुरगे प्रत्येक सेंटराचेर आसतले. आमकां ह्या सरकाराचेर मात्तूय विश्वास ना, कित्याक आतां सरकारान हे कदंबा ट्रान्सपोर्टेशन ऑर्गनायज केला प्रत्येक सेंटराचे भुरग्यांक व्हरपाक. बरी गजाल जावपा जाय, पण फाल्यां योगा डेय आसा. फाल्यां गव्हर्मेंटाचो हो सर्क्युलरी आयला जेतून ताणें कंपल्सरी केला की प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटांक स्टुडंट्सांक वचून योगा करपा जाय. ती बरी गजाल, बट ट्रॅफिक कशें मॅनेज जातले दॅट इज माय क्वेश्चन. फाल्यां संडे आसून आनी योगा डे आसून हांव रिक्वेस्ट करता होम मिनिस्ट्रीक, मुख्यमंत्रीक की तुमी ट्रॅफिक मॅनेज बऱ्या भशेन जावपा जाय. फाल्यां खंय कंजेशन जावपा नाका. दुसरी गजाल, ही जे बस ऑर्गनायज केला ते भुरग्यांक ताणें फीजय लायला 10 रुपये 20 रुपये फॉर ट्रॅवल. हांव आनीक रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की आनी स्पेशली ट्रान्सपोर्टेशन डिपार्टमेंट कदंबा ट्रान्सपोर्टा कडेन की हे जे फीज आसा भुरग्यां खातीर ते ही आतां एग्जाम आतां परत जाता तुमच्या पेपर लिका खातीर, तुमी कंडक्ट करपाक शकूना म्हणून ही जाता. आणि आता फाल्यां भुरग्यांक तुमी जर बस ऑर्गनायज केला जाल्यार ती सारकी करची. तांकां हे 10 रुपये आनी 20 रुपये फीज चार्ज करचे न्ही. एन इमिजिएटली हे फाल्यां जे बसा खातीर जे फीज आसतले टिकेट्स आसतले ते फ्री करचे भुरग्यां खातीर अलॉंग वीथ द गार्डियन्स ऑफ द पेरंट्स हू वील बी ट्रॅवलिंग विथ देम. तिसरी गजाल म्हणल्यार आमी युथ काँग्रेस आनी NSY मेळून हेल्पलायन लॉन्च करता. आमी नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा आनी कुशावती डिस्ट्रिक्टान आमचे भुरगे
वॉलंटियर्स म्हणून आसतले अलॉंग विथ मी. आमी सगळ्यांचो नंबर थोड्या वेळान रिलीज करतले. नॉर्थ गोवान आमचे आसतले बाब ट्रेवर फर्नांडीस आनी वैष्णव पेडणेकर. ट्रेवर फर्नांडीस आनी वैष्णव पेडणेकर आमचे वायस प्रेसिडेंट. साऊथ गोवान आसतले NSUIचे कुमार गवली आनी केनिशा फर्नांडीस आमची वायस प्रेसिडेंट. आनी कुशावतीन आसले फर्नांडो सिल्वा. आनी कितेंय क्वेरीज असल्यार म्हाजोय नंबर आमी रिलीज करतले फॉर हेल्पलायन. नागपुराक तुमकां खबर आसा की एक भुरग्याचो सेंटर अबुधाबी म्हणून दाखयल्लो. तशें गोंयान आतां घडपा जायना की कोणाचें सेंटर हांगच्यान इंटरनॅशनल पावले. सो ही टेक्निकल ग्लिच फाल्यां आमच्या गोंयच्या भुरग्यां बरोबर जावपा जायना. अपार्ट फ्रॉम दॅट इफ स्टुडंट्स हॅव टू बी ड्रॉप्ड बॅक एग्जाम जातकीच सुद्दां, कित्याक फाल्यां कसली वेवस्था आसतली सरकाराची आमकां खबर ना. बिकॉज आमकां तांच्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टमाचेर मात्तूय विश्वास ना. हीच तुमकां एक फोटो दाखयता, ही तुमीच न्यूज काडली. हे कदंबा ट्रान्सपोर्ट, जंय फोटोन दिसता की लोक बसींतल्यान देंवन आमच्याच कदंबा बसी धक्के मारतात. ही गजाल फाल्यां जावपा जायना. आमी वॉर्निंग दिता सरकाराक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, ही गजाल फाल्यां जावपा येना, आमच्या भुरग्यां बरोबर जावपा येना. ते एग्जाम आन्सर करपाक वतले का बसींतल्यान देंवन बसी धक्के मारतले. सो मेक शुअर दॅट द बसीज आर न्यू बसीज विच आर यू आर प्रोवायडींग. बसीस कांय टेक्निकल फॉल्ट आसपा जायना, so that students reach on time. Along with that, home department कडेन मागता की they should be smooth traffic, काय congestion जावपा जायना. ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा कडेन मागता की all the junctions आणि signals should be free for the smooth transportation of these students and their parents. तिसरी गजाल म्हणल्यार आनी एक उदाहरण तुमकां दिता. वेऱ्यां एक INS मांडवी कडेन सेंटर आसा. त्या सेंटराचेर आतां जशें म्हाका आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा, द बसीज वीच आर देर वील बी ड्रॉपिंग देम टू द वेरे मार्केट आनी बाजारान. आनी बाजाराच्यान तांकां भुरग्यांक ती चडटी जी आसा ती अरावंड 400-500 मिटर चडटी आहा, ती भुरग्यांक आतां फाल्यां इधर वत आसता कडकडीत नाजाल्यार पावस आसतलो. एंड वी कॅनॉट एक्सपेक्ट आर यंग स्टुडंट्स टू क्लायम द स्लोप and reach the कित्याक INS कडेन पावतकीच then of course they have their transportation organized. but ते 400-500 मिटर इनिशियली तांकां चलचें पडटलें. थंय आमचे यूथ काँग्रेस आनी NSUN ऑर्गनायज केल्ल्यो गाडयो, आमचे काँग्रेसीन ऑर्गनायज केल्ल्यो गाडयो आसतल्यो जस्ट टू प्रोवायड देअर ट्रान्सपोर्ट ओवर देर. प्लस दे वील बी अ हेल्प डेस्क विथ वॉटर फॅसिलिटी एंड बिस्किट्स ऑल्सो. सो तांकां कांय थकपा जायना म्हणून. आनी लास्टली हांव एकूच मागता की सरकारान चिंतपा जाय, दी स्टुडंट्स आर द फ्युचर ऑफ गोवा, फ्युचर ऑफ दीस कंट्री. हेंच्या लायफ बरोबर तुमी खेळनाका. एकदां खेळ्ळे परत खेळनाकात. तुमकां रिक्वेस्ट करता. हांव सगळ्या भुरग्यांक म्हणटा, नाव यू ऑल हॅव टू स्टे पॉझिटिव्ह टुमॉरो. वी आर देर टू हेल्प यू ऑल. सरकार करू ना करू डजंट मॅटर. वी एज काँग्रेस फॅमिली वी आर देर विथ यू ऑल. एट एनी टायम वी वील हेल्प यू ऑल. आर हेल्पलायन्स आर देर विच वी वील बी रिलीजिंग. कोणाकूय तुमी फोन केल्या जाता, म्हाका फोन केल्या जाता. तुमकां इवन घरा कडल्यान समज ट्रान्सपोर्टेशन ना, लेट जालें, कितें जालें, अशें कितें गजाल जाता, डू नॉट हेजिटेट, प्लीज कॉल अस. तुमकां पावोवपाची इवन हाडपाची जबाबदारी आमी घेतले. तुमकां उदकाची समज दिवपाक एवरीथींग वी वील बी टेकिंग केअर ऑफ. कित्याक तुमी आमचे गोंयचे फ्युचर, तुमी भारताचे फ्युचर एंड यू आर द फ्युचर ऑफ टुमॉरो. सो प्लीज तुमकां मागता, रिक्वेस्ट करता की फाल्यां थंड तकलेन वचा, आन्सर करा एग्जाम आनी गोंयचें नांव आनी भारताचें नांव तुमी फुडें काडात. तुवान जशें पुराय देशांत नीट एग्जामीचो बोवाळ जाल्लो आसा आनी पुराय देशभर स्टुडंट्सांनी आंदोलन केलो. सो फाल्यां नीट एग्जाम रिकंडक्ट जावपाची आसा. सो आमकां जशें आमच्या यूथ काँग्रेसीच्या प्रेजिडेंटान सांगलें की गव्हर्मेंटान कदंबा बसीस फॅसिलिटी पिक एंड ड्रॉप भुरग्यांक दवरल्या म्हणून, आनी दे आर चार्ज, द स्टुडंट्स वील बी चार्ज.
सो म्हाका सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा जे कितें तुमी चार्जीस लायल्या ते तुमी परतून घेवच्यो आनी भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट पिक एंड ड्रॉप फॅसिलिटी तुमी दवरचें म्हणून. सेकँडली आतां आमकांय खबर ना एक्झॅक्टली बसीस खंय भुरग्यांक सोडटल्यो त्यो. सो दुसरो रिक्वेस्ट म्हळ्यार आमचो की भुरग्यांक ह्यो ज्यो बसीस तेमी दवरल्या तेमी सेंटराक तांकां सारको पावयचो म्हणून आनी टायमार पावयच्यो. आनी काँग्रेस फॅमिली तशेंच आमची NSUIची टीम आनी यूथ काँग्रेसची टीम दर एक सेंटरांत आमी आसतले. भुरग्यांक कसली गरज पडली आमच्या हेल्प डेस्क नंबरार तेमी कॉल मारचें. And on behalf of NSUI Goa team and Congress family, I wish all the NEET aspirants and the students best of luck. Thank you. उभे राहून रिलीज करू स्टेट एक मिनिट स्ट्रेट करा पडते समीर सर काय तो येता आणि एकूच पॉईंट हा लास्ट जशें अर्चितान म्हटलें की काल फाल्यां सर्क्युलर आयला की योगा डे कंपल्सरी केला. आमच्या अध्यक्षान PCC प्रेसिडेंटान गिरीश सरान ऑलरेडी ट्वीट करून ऑलरेडी डिमांड केला की जो कंपल्सरी सर्क्युलर आयला एका विड्रॉ करचो. कळ्ळें न्हू. योगा डे आसा तुमी सेलिब्रेट करात नो डावट बट टुमोरो इज संडे. खूब जाणांचे आमचे क्रिश्चन कम्युनिटीचे अर्ली मॉर्निंग मीस आसता आनी कितें प्लॅन आसता फॅमिलीचो आनी कितें रिलिजियस एक्टिविटी आसता. सो वी डिमांड दॅट की जी सर्क्युलर आहा शूड बी विड्रॉन एंड शूड नॉट बी कंपल्सरी. इफ यू ऑल वॉन्ट यू कॅन डू ऑन मंडे. थँक्यू. फोटो बी काडपाक क्लियर जाला क्या? थँक्यू. वार्तिक एक क्वेश्चन हय नीट पेपराक आतां नेहमीची हेल्प घेता सर. हय. सो हो पॉयंट आहे. सो वी हॅव कंप्लीट फेथ अँड ट्रस्ट इन आर डिफेन्स फोर्सेस. डिफेन्स फोर्सेस हॅव रायट नाव टेकन द लीड. त्याने लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्टेशन सगळें ताणें पळयला. वी हॅव 100% फेथ आनी आमी इवन नेव्हीचे तेंचे गायडन्स डिफेन्स फोर्सेस गायडलायन्स कितें आसा की बाबा अमके मिटर पयलीं समज भुरग्यांक बी सोडपाय जाल्यार वी आर 100% गोइंग टू अबायड बाय एवरीथींग. आमी खंयच असले लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन करपाना. वी आर ओनली देर टू असिस्ट आर बॉयज अँड गर्ल्स की बाबा ते सारके टायमार त्या डेस्टिनेशनाचेर पावचे. कित्याक ते बसीस आमचे जे कंडिशन जर पळयला चडट्यो बी चडपाक पावना. चडट्यो सोडा तर फ्लॅट सर्फेसार आतां वचपाक कंडिशनाची ना ती धक्के मारचे पडटा. सो वी आर देर ओनली टू असिस्ट टू मेक श्युअर दॅट our boys and girls reach on time at their location. How do you see the government has banned the Telegram app? So Telegramaचा जो विषय वेगळा. आता गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू टेक एवरीथिंग इन देअर कंट्रोल इन देअर हँड. तांकां सगळी गजाली ताका आय थिंक देर वर अराउंड crores ऑफ सबस्क्रायबर्स ऑन दॅट. सो गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू टेक एवरीवेअर. ते बॅन करतले रेड मारतले आनी कोण त्यांच्यात ते कोण आसा पळय त्यांचे भाव ते अदानी अंबानी तांकांच कोणा तरी विकतले. सो ते तेंचे तेच कितेंय तांकां समज दिसता कितें बरें चल्लां ह्या देशान कितें बरें आहा कोण पीपल आर रेजिंग देयर वॉयस डुईंग समथींग इजिली जाल्यार तेजेर इमिजिएट रेड हाडप बॅन करप आनी ती दॅट डिपार्टमेंट ऑर दॅट ॲप ऑर वॉट एवर इट इज ती विकत घेवप आनी तेंच्या कंट्रोलान व्हरप आनी अदानीक दिवप. हेंच चलता. सो तेच करतात ते. 300 आणि